गांवठी तांतयां ही पळय सारकी स्मूथ आनी हे पळय तेंची स्कीन सारकी रफ, हे जॉयनींग सारकें कोवता हांगासून हे जॉयन हांगरूय जॉयन ही पळय सारकी हे गांवठी एका रोकडोच उजो धरता आनी हेका तर जून ते एका उजो रोकडो धरचो ना कित्याक हितून प्लास्टीक आहा न्हू तितून आसा आनी हें आहा पळय तें प्लास्टीक हे आमच्या गांवठी हे सगळ्याक आसतलें तें बॅग आनी न्हू ही तांतयां खाल्ल्यार सद्दां हेडेक जाताली आनी मान न्हू म्हाजी हें जाताली दुखताली. सो मागीर चेड्याचें म्हाजें तशेंच जालें तो मातसो हो स्कॉलान वॉमिटींग करूंक लागलो चडूच हें कहो तिडकीन कहो आसतालो. मागीर बेश्टें म्हटलें हांवें तांतयां खाल्लेल्याकूच हें जाता. मागीर हांवें बेश्टें गुगलार चॅक केलें ही तांतयांनी कितें तरी प्रॉब्लम प्लॅस्टिकाची काय म्हणून. तो प्लॅस्टीक हांवें चॅक करून मागीर सगळें थंय दाखयलेलें तो सगळो प्रोसिजर करून पळयलें तांती फोडून पळयलें तितून प्लॅस्टीक वायट आसता पळय तें मेवलें जॉयनींग तेंचें मेवलें म्हाका म्हणजे तें जॉयनींग करतात पळय तें हें कहें कितें दाखयलें पळय तें जॉयनींग सारकें आहलें तशें पळय लोक फॉर्मलीन घालून विकता हें तेल तेचेर हेल्थाक सारकें हें तांतयां खावंक गेल्यार तितूनय सगळें प्लास्टीक लोकांच्या हेल्थाचेर खेवता म्हणपाचें गव्हर्मेंटान हेचेर कितें तरी इश्यू हें घेवंक जाय न्हू हेचेर इश्यू एक्शन घेवंक जाय. These are the eggs I had bought from Mapsa, around 30 eggs for 180 rupees. It was a full crate which I bought. This is they're saying these are double yolk eggs, so we have bought it. And we even ate this, around 18 to 20 eggs we have eaten it. And suddenly my wife used to feel always uneasy and she used to get a headache, like vomiting, like she used to feel like, And my son used to eat in the school, so it was a tiffin. So one day he vomited in the school also. That's how we even afterwards called up FDA. Around 3 times we called up. The 3 numbers we called them, they never picked up our phone. FDA खंय फोन मारून झाले, फोनूच लागना. भाजी फळां नुस्तें आनी आतां चिकन आनी तांतयाचोय दुबाव. गोंयकार सध्या ना धड शिवराक ना धड नॉन व्हेज. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टी.